दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 20 श्लोक 21 आणि उपरांतले. लोकांची सलाह घेतल्या उपरांत ताणें थोड्यांक सरेस्पराक गितां गावंक नेमले. तांणी पवित्र मुस्तायकी न्हेसोवन सैन्या मुखल्यान वचोंक जाय आसलें आनी अशें गायन करूंक जाय आसलें. सरेस्पराची वखाणी करा, कित्याक ताचो विश्वासी मोग ससनाक तगता. तांणी गायन आनी स्तुती करूंक सुरू करतस सरेस्परान जुदा विरोध आयिल्ल्या आम्मोनितांक, मोआबितांक आनी सैर दोंगराच्या निवास्यांक एक पास मांडलो आनी तांचो सत्यानाश केलो. कारण आम्मोनीत आनी मोआबीत सैर दोंगराच्या निवास्यांचेर आक्रमण करूंक लागले आनी तांणी तांचो पुरतो नाश केलो. सैरांच्या निवास्यांचो सवार जाल्या उपरांत ते एकामेकाचो सवार करूंक लागले. जुदाचो लोक अराण्यांतल्यान बुरुजाक आयलो. तांणी दुस्मानाच्या जम्याचेर दिश्ट घाली. तेन्ना तांकां धरणीर पडलेली मोडी शिवाय वांचोन उरलेलो कोणूच दिसलो ना. जोशफात आनी ताचे मनीस लूट व्हरूंक आयले. तांकां थंय राशी राशेनी वस्तू मुस्तायकी मोलादीक आयदनां मेळ्ळीं. तांणी आपणा सवें इतल्यो वस्तू व्हेल्योत की तांच्यान त्यो व्होवंक जाल्यो नात. 3 दीस पर्यंत तांणी लुटलें, कित्याक तितली व्हड लूट थंय आसली. सो त्या दिसा ते बेराका फालक्यांत एकठांय जाले आनी तांणी सरेस्पराची स्तुती केली. देखून आज पर्यंत त्या जाग्याक बेराकाचें फलकें म्हणटात. उपरांत जुदाचे मनीस आनी जेरुसलेमाचे निवासी जोशफाताच्या फाटल्यान उल्हासान बरोवन जेरुसलेमाक परताले, कित्याक सरेस्परान तांकां तांच्या दुस्मानाचेर जैत लाबोवन तांकां संतोश भरीत केल्लें. देवाचें उतार हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आज हांगा पळयलें, ह्या पवित्र पुस्तकाच्या वाचपांत आमी आयकलें, जोशफात एक भाग्यवंत राय इस्रायलाचो. ताका तो बरी समृद्धी लोकांक ताणें समृद्धी हाडली. देवाचेर हर एक मेटांक कितें करीचें. हांव न्हू पावस उणो आसा, कसली रांदय घालीचें. आतां हांव न्हू पावस चडा, आमी कसली रांदय वेवसाय करीचे म्हूण हर एक तो देवाडे मागून तो करतालो, देवाची सलाह विचारतालो. आनी समृद्धी जाल्ल्या वेळार कितें करीचें. आमकां देवान दरबस्त दिलां, आतां आमी कितें करीचें गे म्हणून. आमकां दिल्ल्या वेळार तोय उदारपणान विधवींक, दुबळ्यांक, गथधर्नांतल्यांक तो दरबस्त दितालो. कित्याक म्हळ्यार ताच्या सगळ्या मेळ्ळ्या पुरो आपणाक तो दवरनासलो, तो दितालो, तो वांटून दितालो. तो बरो राय तो. आतां त्या रायाक समृद्धी गांवांत हर एकल्या कडेन दुडू आसा, हर एकल्या कडेन आस्त आसा, हर एकल्या कडेन दुडू बदिका. देखून हांगा तितलो समृद्धी राष्ट्र जाता. हर एकल्यान आतां पयशे जाता ना, वेपार वयवट बरो जाता. आतां आमी पळयता आमच्या भोंवतणी थोड्यां कडेन पयशे, थोड्यां कडेन नात. आसल्या कडेन आसा, नासल्या कडेन कांय ना. आसल्या कडेन घरांत, नासल्या कडेन कांय नात. काल टीव्हीचेर दाखयताले दिल्लींत मार्गादेगेर वखदाक आयिल्लीं मनशां मार्गादेगेर प्लास्टीक घालून भितर घालें दाखयतात. प्लास्टिका भितर तिके मनशां दिल्लीक आयिल्ली आमी आसामांत हांव कांय ना, हांगा आमकां घर ना, रावंक ना, गोवोरमेंट आमची कॅरखाने ना, आस्पत्रेन जागो ना. देखून मार्गादेगेर आमी प्लास्टिकाचें बांदून दोगो त्या सरळांक बांदून प्लास्टिकां भितर लोक आसा, गांवचो लोक आसा. तशें तयली परिस्थिती देखून एक दुस्मान राय मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या जोसेफाताच्या वयर झूज मांडूंक येतात, झुजतात. झूज मांडूंक व्हडली आर्मी, कदोडले सैन तांचे व्हडले सैनीक येतात. बंदुक्यो, घोडे सवार, वंटे सवार, अशें नाश करीचेत ज्यो एपटी इस्रायलाक नाश करचे, जोसेफाताक लगाड काडचे म्हण येतात. दुस्मान येतात. ही खबर ताका मेळटा. 3 गांवचे राय, एकलो राय येना, 3 गांवचे राय. आमच्या भारताचे प्रकार जाले जाल्यार येनंतर पाकिस्तान वट्टू मेळ्ळा, तेन्ना चीना मेळ्ळा, येनंतर बांगलादेश मेळ्ळा. म्हळ्यार 3 अमेरिकाचे
राय आयल्यात आनी इथ्याचे राय आयल्यात आनी फिलिस्त्याचे राय आयल्यात. हे तिनी राय व्हडलें सैन मांडून आयल्यात त्याच्या वयर. ही खबर कळल्या तक्षण राय उठ्ठा, पाटा वयलो उठ्ठा, घरा भायर येता तो आनी पयले येता व्हडली गायन मंडळी कॉयर करता, तो कॉयर तयार करता देवाक अर्दान करूंक. तक्षण ताणें रायन काल करचें जालें, तलवारी कोणे या तुमी, बंदुक्यो कोणे या, गोट आसले लोक पुराळे सैनीक पुरा येवन वचून दी, ब्लॅक कमांडो आमचे येवन पुरा ह्या वाटेन वचून तांकां सवार करून दी, त्या वाटेन तेणें जावन आनी एक सैन वचून दी. तशें तांणी कांय करूं. एक सैन उडपी तेणें वचून दी, एक सैन बंटवळ तेणें वचून दी, एक सैन बचप्यां वचून दी, एक सैन आमच्या बेलसांगडी तेणें वचून दी, आनी एक सैन उप्पिनांगडी तेणें वचून दी, आनी एक सैन तलपाडी वचून दी. ताणें कांय करूं ना. ताणें खायलें म्हळ्यार ह्या सगळे गांवचे उडपी तावन ताचे मागीर मुलकी तावन आनी बचप्यान तावन आनी सगळ्या गांवची बंटवळ तावन कोडयाळ तावन आनी सगळ्या जिल्ले तावन ताका जाय आसले बरे बरे गावपी कोण आहात की म्हूण पळयले ताणें. बरे गावपी कोण आहात ताणें हिसून काडले. त्या और एका बऱ्या गावपीक ताणें हिसून काडलें आनी त्या बऱ्या सिंगरांक कोण व्हडलें कॉयर तयार केलें. सुमाधूर ताळ्यान म्हणाजे म्हणून, देवाक महिमा दिजे आमी म्हणून, देवाक स्तुती करीजे आनी त्या स्तुतेचो आराधनाचो फळ आसात ते देवाच्या बेसांव मेळटा उरलें मागीर म्हणून. येणें मिलिटरीक ताणें सांगलें, मिलिटरीच्या कमांडाक हांव कांय तयार करना, हेपटीन तूं तयार कर, हांव खाली कॉयराचें तयार करता, मुखारेचें कॉयर हेपटी मुखारेची आर्मी न्ही बंदुक्यो न्ही म्हणालो तो. आनी बरें देवाचें स्तुती आराधन करना. त्या वेळार आमी वाचलें आयकलें, ते मुखार गेले, आर्मी फाटल्यान आयली, मिलिटरी फाटल्यान आयली, सैनीक फाटल्यान, मुखार कॉयर देवाची स्तुती कर आराधन कर मुखार गेले. मुखार वचून दोंगराच्या तकले वचून पळयतना घालें पळोवचें. सैनीक ते दुस्मान सैनीक ओजारांनी वस्तीच्या पाठीर बसून आनी घोड्यांच्या पाठीर आसले, वंटेच्या पाठीर आसले पळय तलवारीन एकामेका मारून पडटात. ताणें एकल्यान आनी एकल्याच्या खाल्याक दुखयलें खंय ताका. ताणें खालें म्हळें ह्यांच्या रायाच्या विशयान म्हळें खंय ह्या सैनिकान ताका मारलें, ताणें सांगलें हाका मारलें. तांच्या मद्यान चायनाच्यान पाकिस्तानाच्या मारलें, पाकिस्तानान बांगलादेशच्या मारल्या बरें ते ओट्टू जावन आयले. तांच्या मद्यान ताका लढाय चडून मोडीन पडली, वयर तावन पडटात मोडीन पडयचे. आनी आमी आयकलें एकलो ते दुस्मान सैनीक पांयांच्या रुबानातलो म्हणून पुरा मोडीन जावन पडलो म्हणून पळयलें गी. तर जोसेफान केल्लें कालें बरें हे कॉयर कर देवाचें स्तुती केली, देवाची स्तुती गायन केलें. स्तुती गायन आनी देवाक करशिल्लें येदोळ राखून येयल्ल्याक स्तुती गायन केलें तें आमी आतां आयकलें देवाचें उदक. वय ताणें खली चिंता केली गी, तो कंगाल जालो गी. देखून आमचे थंय हांवें पळयलां मस्त जाणांक येतात कोरोना वायरस जावन कांय कंगाल जावनात. दुबय तावन फोंडां येतात, कुवेट तावन फोंडां येतात, गल्फा तावन येतात, ऑस्ट्रेलिया तावन आयल्यात, इटली तावन म्हाका फोंडां आयली आमची म्हजी बेनिफॅक्टर आनी आतां थंय अमेरिका तावनूय खाले, आत्ताळे सकाळी म्हणल्यार कॅनडा तावन आयलें. पत्र आमकां मागणें करा आमकां बेसांव दिया, आमी धैर्यान आसा म्हणून. पळय धैर्य सांडून कित्याक देव आसा आमकां, देव आसा आमकां सोडून सांडून घालना. काच्या पयलीं आमकां खुटीन पिडा जाल्ली आस्पत्रे केल्ल्यान देवान बरें नडूं ना गी. तर ते उडासा काडटाना आमकां खंयच्यान बेंबिरांत येना. मोगाचें न्हू खरेंच नाका. कित्याक म्हळ्यार ताणें जोसेफान चिंता करूं ना. दुस्मानांनी वेडो घाला म्हणून व्हडलें सैनीक आयलां, म्हज्या गोमठ्याक आयलां आतां म्हजे कश्ट म्हज्या पांय तळ आयल्यात म्हणून ताणें काय म्हणून ताणें काय लोकांक तयारी केली आराधन करूंक, झुजोंक न्ही आराधन करूंक ताणें लोकांक तयारी केली. जैता खातीर देवाक पयलेंच अर्घां दिली. देखून आमी आज परतावन 15 दीस जाले हांगा जैता खातीर आमच्या कोरोना वायरसांत सगळ्यांक आमकां रगताय, आमकां कोणाकच सुद्दां नाश करिनाय म्हणून अर्घां दिता देवाक. तुवें बेसांव घालाय म्हणून तूं देवान बेसांव घाला आमचेर. देखून देवाक आमी अर्घां दिता, देवाक खालच्या खालच्यान आमी अर्घां दिता. वय फलक्या तिशीन दुस्मान फलक्याच्या इशीन मोदें फलकें, त्या फलक्यान ते सगळं कणवेन ते उदक येता वय व्हॅली. तिशिल्यान ते इशिलान कॉयर, तिशिल्यान दुस्मान इशिल्यान कॉयर देवाक स्तुती करचें पळया. आनी कॉयराच्या फाटल्यान सैनीक ते फाटल्यान आहात, मुखार कॉयर, तितल्यान दुस्मान फलकेच्या त्या गुड्याच्या दोंगराचेर दुस्मान, ह्या दोंगराच्या तकलेर कॉयर देवाक स्तुती करचें पळया. मोगाचें ते झुजोंक आयल्यात हांगा देवाची स्तुती, हांगा देव 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 झुजोन दी म्हण तांचे कॉयर आयल्यात. आमी आतां ह्यो श्लोक 21 आयकलो, 20व्या अध्यायांत 21 श्लोक आयकलो. देखून देवाचो मीत मिनांतलो मोग तांणी स्तुती केलो, मीत मिनांतलो मोग उडासा काडलो, त्या देवाचे मीत मिनांतल्या मोगाची तांणी स्तुती केली. देखून ही देवाची स्तुती करता आमी खेदाळे खंय इगर्जेन माट मंत्रां काडूं घरांनी माट मंत्रां काडूंक मागणें करूंक पिडेस्त जायतना हें कंथार म्हणल्यार शिवाय हांव खंयचें मागणें सुरू करिना. हें देवान आमकां दिल्लें कंथार तें आमचे संगीत आसाय
सुखा दुखान तूं संगी आसाय जेजू दिवन तुजी ससाय आमकां दिवन तुजी ससाय पिडा शिडा आमकां दोस्ताना आमचे संगी तूं आसाय जेजू आदार करपा तुजी ती देवून आमकां सांबाळ चलयताय जेजू आमकां सांबाळ चलयताय जेजू आमचे संगी तूं आसाय सुखा दुखान तूं संगी आसाय जेजू दिवन तुजी ससाय आमकां दिवन तुजी ससाय मुखाच्यान हें खंतार म्हणटाना म्हाका कितलो आदार मेळटा जेजूचो म्हणना आनी आमकां ह्या खऱ्या कश्टांचे वयर झुजोवंक जेजू सांगाता आसा न्ही तूं आसाय कश्टान तूं आसाय पिड्यान तूं आसाय नश्टान तूं आसाय म्हाका सोडून गेलाय दुस्माना सांगात तेतां तूं आसाय म्हज्या सांगात आसाय आदार दिताय सांबाळटाय आनी म्हाका चलयताय सांबाळटाय सदां मार्गदर्शन दिताय मागीर कित्याक भियेचें हांवें देखून म्हाका बेन दिसांनी धैर्य मेळटा देखून कोरोना व्हायरसाचें कोणी म्हण भियेता जाल्यार हें खंतार आयका म्हण हांवें सांगचें नाका देखून आमच्या समस्या वेळार आमच्या जेजू आमच्या पक्षान झुजता आमी जेजूच्या आमच्या समस्यांत पर्याय देखून आमी ताच्यार भार घालतना देवाचेर फाती येतना आमची दिश्ट कश्टांच्या समस्यांचेर न्ही आमची दिश्ट समस्यांचेर न्ही रीण पिडा कोरोना हें ताचेर ती दिश्ट वचून हें न्ही हाडल्यार आमकां बेंज लागता दिश्ट देवाच्या घरांत सोमी आसा आदीं पिडा आयल्या म्हाका सांबाळल्या म्हज्या बाबाक कितली कळकय जावन बाबा मरता म्हणटालो देवान ताका उपकार हाडलो मागीर कितलीं वर्सां बाब जियेलो ताणें जोडलें आमकां बसलें तें परत चिंता आसतना बेना देव त्या दळाय सांबाळ्ळां मालगड्यान सांबाळ्ळां आमकांय सांबाळटा म्हणलें धैर्य येता मोगाच्यान देखून त्या धैर्यान जेजू आमकां सोडयता आनी राखता देखून ताका अर्गां दिवची आमकां सोडयता आनी राखता ताका अर्गां दिवची देखून आयच्या वाचपांत आमी आयकलें पळय ते राय झुजा खायल्या जाल्यार तो कांगाल जावना कित्याक सोडूंचो आसा मोगाच्यान एक भुरगीं बसलीं दोन येतेले उदकांत आनी भुरगीं सेल्फी काडटाना तिशीं उठलीं भुरगीं पुरेशीं आयलीं सेल्फी काडून एका सायडीन येता दोन बेल्यान चुकलें दोन बुडलीं आनी तातूंत दोग जाण गार्ड्स आसले भुरग्यां आसले गार्ड आसा जे म्हणून भुरग्यांक लायफ गार्ड म्हणटात तांकां लायफ गार्ड दोग जाण आसले ते बरे उपयोग करता आसले आनी ते दोन बुडल्या वेळार ते अशें कांगाल जाले की तांकां त्या भुरग्यांक वयर काडूंक जावना ते कित्याक म्हळ्यार तांणी तांचो जीव बचाव करूंक विसरले ते सुळी आसल्या कडेन तांणी एक वरून जालें दोन मेकानायज दोन म्हणून आले दोन कांय जायना म्हणजे ते भुरगीं तिशी नासलीं पुरो भुरगीं एका सायडीक येता म्हूण तांकां कांय कळोना एकूच वमत्यो जाली आनी त्या दळा ते बचाव करूंक गेले ते देखून ते लायफ गार्ड आहात पळय तांकां बचाव करचें तांणी चिंतताना हेरांक बचाव करतात कितें एका चरक्यान वचोन ताच्या पांयाक धरलें खंय तर ताणें पांय पापडलो आनी ताका बुडच्या बरी केलें पळयलें आनी सांगलें ताणें पांय पापडले तांकां दोगांय कितें बॉल नातिलें खालें जाल्लें कितें दोगांय लायफ गार्डांनी कोणाकच बचाव करूं पुरो भुरगीं बुडोवन मेलीं बरोबर कित्याक म्हळ्यार तांचें चिंता ते धर तर ताणें चिंतलें जाल्यार आमी आमचे म्हजो जीव न्ही तांचो जीव गरजो भुरग्यांचो जीव म्हणल्यार जाल्यार ते तकडां वांचयताले इल्ले जाणां म्हण वांचयताले देखून तांणी चिंतलें आपणाचो तूं जीव वांचयचे म्हणून मगाच्यान योग तो बुडोवन येताना जस्ट ताच्या फाटीर आमी हात दवरल्या जालो तुवें कांय उपयेचे पांय बडयचे कांय ना तुजो एक हात आसो न्हू तो तुका राखता पळय ताच्या फाटीर दवरल्या पुरो तो उपयेतना तूं ताच्या हातांत येताय तुवें कांय करचें म्हणून वैगिनीक पळय ताच्या फाटी ताच्या हातांक धरनाका ताका उपयोंक जायना ताच्या पांयांक जायनाका ताका बुडोवंक जायना ताच्या फाटीर जस्ट खांद्याचेर एक उपयेतल्याच्या खांद्याचेर तो लायफ गार्ड आहा ताच्या खांद्याचेर तुजो जस्ट उजो हात दवर तूं बुडानाय तूं उपयोन येताना ताच्या फाटल्यान तूं येताय तशें कश्टन वरां आयल्यार मोगाच्यान ह्या कोरोना येवन आमी देदेस्पद जावचे आनी कांय ना आमचो उजो हात काडून देवाच्या हातान दवरया देवाचेर दवरया ताच्या काकुळटीचेर दवरया ताच्या मोगाचेर दवरया ताच्या विश्वासाचेर दवरया ताच्या बसवण्यांचेर आमचे दिश्ट दवरया आमी बचाव जाता आमचे दीस कश्ट येयल्या वेळार त्या समस्यांचेर आमी हात दवरचो नाका समस्यांचेर आमी हात घालचो नाका समस्येचेर आमची मोत घालची नाका समस्येचेर आमची सर परवा घालची नाका समस्येचेर आमची गिन्यान मोत दवरची नाका समस्यांच्या वयर आमची आठवणी करची नाका आमची आठवणी करून दी देवाच्या काकुळटीचेर देवाच्या बेसांवाचेर देवाच्या बळावाचेर मरणांतावन उठयल्ल्या त्या सत्तेचेर मेल्ल्यांक उठयल्ल्या त्या सत्तेचेर त्या पदवेचेर देव बापाच्या त्या पदव्याचेर त्या मोगाचेर आमी आमचो उजवात दवरया तर आमी जैते वंदतेल्या
देखून आमी खंयच्यार फायट करचे नाका कित्याक म्हळ्यार आयच्या वाचपान ताणें सांगलें कितें म्हळ्यार श्लोक 15 सांगलें कितें म्हळ्यार झूज हें म्हजें न्ही देवाचें म्हणटा जोसेफात हें म्हजें झूज न्ही देवाचें झूज देव झुजता आमी ताची स्तुती करया म्हूण प्रेज द लॉर्ड ताची स्तुती करया म्हूण सांगून दुसरें श्लोक 7व्या श्लोकान म्हाका बारीक लायक जालो तो श्लोक तो लायक जालो म्हणून सोमी तुज्या सांगाता आसा म्हूण देव सांगता हांव सोमी तुज्या सांगात आसतलो म्हूण ताका बसयता तो स्तुती करच्या वेळार ताका देव सांगता जोसेफाता सांगता हांव तुज्या सांगात आसतलो म्हूण तो झूज देवाचें तो आमच्या सांगात आसा तो फायट करता आमच्या पक्षाक रावता तिशिनालो देव इशिन्यावर रावता दुस्मानाला काडटा इशिल्यान रावता म्हज्या सांगाता रावता तिशिल्ल्यानी म्हज्या दुस्मान वट्टू न्ही म्हज्या समस्या वट्टू न्ही म्हज्या पिडे वट्टू न्ही तांचे पिडे वट्टू देव ना देव इशिल्यान म्हज्या सांगाता रावता आनी पळय आतां येया मुखार म्हणटा देव देखून खंयची ती कोरोना पिरियड जाल्यार ती तिच्या जाग्यार आसता आमकां दसूंक घेना देखून देवाच्या सांगात आमी घट्ट द्या थंय कॉन्फिडन्स आमकां आसा जे मोगाच्यानो भियेनाका आपादायर नाका ताचेर कॉन्फिडन्स जाता हांव देव म्हज्या सांगात आसा म्हणटा न्हू कॉन्फिडन्स चड जाता म्हजें कॉन्फिडन्स आपादायर चलता बेन चलता कॉन्फिडन्स चड जाता देखून मोगाच्यानो जैता उपरांत कालें जैत मात दिता गी देव जैत मात गी पिडयता आमकां निवारता मात गी नवें त्राण दिता नवें बळ दिता नवें चिंताप दिता म्हज्या जिणेचो शेवट देवाची मांडावळ जारी करूंक तो म्हाका कृपा दिता बळ दिता आदार दिता मार्गदर्शन दिता आनी म्हाका बेसांव दिता जोसेफाता कालें दिलें ताणें दुस्मानांत हांव राखलें मात की आनी खाली हातांनी घरा वच म्हणलें गी त्या दुस्मानाच्या वचोन हें सगळें पळयतना तांचे कडेन आसलें वस्तूर घेतलें बरें बरें वस्तूर दुसऱ्यांचे लुटून हाडलें शॉपात हांव आनी पुरा त्या गांवांत आसलें माळयेर आसलें वस्तूर पुरा आनी एका रायाच्या राजू हाडलें ते तिशें हांव लुटून आज निमाण्याक लगाट करून गायल्यात त्या हाडिल्ल्यो वस्तू पुरा भांगार आयदानां वस्तू बऱ्यो बऱ्यो मोलाच्यो वस्तू त्यो पुरा ते सैनीक मरून पडटाना थंय पडल्यात आनी कितले दीस लागले ताका व्हरूंक म्हूण सांगलें आयच्या बसान हांवें देखून वस्तू दिवन वाचलें तें कितले दीस एकत्र दिसांनी येयलो साकसूंक जालें गी 3 दीस तांणी ववयल्यो त्यो वस्तू एका दिसा तितली देवान बेसांव दिलें दुस्मानांत राखलें मात की तांचो जीव राखलो मात की दुस्माना चलयल्या मात की देवान बेसांवय दिलें बेसांव म्हळ्यार कालो इतली ब्लेसींग ताणें दिलें गी शवर्स ऑफ ब्लेसींग म्हळ्यार तांकां दिली इतली खाणीक गी देवान कितली खाणीक तांकां व्हरूंक जायना इतली खाणीक दिली आनी त्यो पुरो बरो बॅगांनी बरो 3 दीस लागले म्हळ्यार 3 दीस देवान दिली खाणीक व्हरूंक मोगाचें न्हू आमकां कोरोना वायरसांतल्यान देव राखता मात्र न्ही बरी भलायकी दिता तो आमकां घटाय दिता कॉन्फिडन्स दिता बळ दिता धैर्य दिता आमचें काम करूंक जाय जाल्यार सगळी कुमक तो दिता देखून देवाचे दीस चोरया ताका आराधन करया ताची स्तुती करया ताका वर्णुया आनी आमकां आमचें बें काळजांतलें बें पयस करता ह्या कश्टांच्या परिस्थितींत हांव आमकां तो राखता ह्या कश्टांच्या परिस्थितींत हांव आमकां तो जैताचें तिशेन आमची चिंता पोसोवंक तो बेसांव दिता आनी आमचें मुखलें देव मांडावळ आमच्या जिणेचो शेवट जारी करूंक आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या गांवाचेर देव बेसांव घालता ताका स्तुती करया ह्या करेजमाच्या दिसांनी ह्या प्राजिताच्या काळार आमचो पयलें गामान जावन दी देवाक आराधन करचें जोसेफाता बरी आनी ताका आमी ताका आराधन करचें ताची स्तुती करची ताका वंदुंचें ताचेर पडून आमचें गामान त्या दळा तो आमकां फिजिकली आमकां स्पिरिच्युअली दोनी बेसांव दिता तांकां पळया स्पिरिच्युअली बेसांव दिलें आत्मीक तरांनी बेसांव दिलें दैहीक तरान वस्तू दिल्यो ताणें बेसांव दिली म्हणजे कली बेसांव दैहीक तरान भांगार आयदानां त्या वाचले आमी आयदानां 3 दीस लागले व्हरूंक तितलें तें आमकां गरजेक ह्या संवसाराच्यो आत्मीक पळय आमच्या आत्म्याक ताणें दिलें संतोशान तें फाटीं गेलें म्हूण संतोश तांच्या काळजांनी भरलो म्हूण देवान त्या लोकांक संतोशान भरलें म्हणून देखून देव दिताना आमच्या फिजिकली आमच्या कुडीक दिता आमच्या बैल्या दैहीक भौतीक गरजांक दिता आत्मीक गरजांक जाय तसलो संतोश आनंद शांती समाधान तें गेली म्हणून आयलें दोनी बेसांवान देव दिताना आमकां जाय तलें देव दिता देखून खंय प्रॉब्लेम तूं फेस करताय म्हूण आज उडास कर आमचें कळ्ळें प्रॉब्लेम तो कोरोना वायरस आयलो आनी एक मागीर कामां ना म्हूण आनी एक दुसरें कामां गेल्या भुरग्यांक कामां ना कामांतले काडटात म्हूण मागीर दुसरें कांय म्हळ्यार आमकां समस्ये प्रॉब्लेम आसात हेर प्रॉब्लेम आसात रिणाचें पयशाचें दुडवाचें कस जाल्यात कुटुंबांनी दीस काडूंक कस जाल्यात तशें ही पुरा प्रॉब्लेम आसतना रिणाचीं प्रॉब्लेमां जाग्याचीं प्रॉब्लेमां कामाचीं प्रॉब्लेमां ही सगळीं प्रॉब्लेम आसतना ही समस्या आसतना आमी खंय ना खंय आसात ते समस्ये म्हणजे पळयचे आनी ते समस्ये देवा म्हज्या पांय तळा दवरचे दिश्ट समस्यार न्ही जेजूचेर घालचे देवाक अर्गां स्तुती दिचे अर्गां स्तुती प्रेज आनी वर्शीप करचें आमी आराधन करचें आनी मागण्यांत बळादीक जायचें मोगल्यांत खंयच्या जाग्यार ते प्रॉब्लेम आसात आमच्या कुटुंबांत की
म्हज्या काम करच्या जाग्यार गी एकलो दोस्ता गी म्हाका काम सोडून वचपाचें म्हणून एकल्यान टीम आमच्या वयर विरोध काम करता गी ह्या कामाच्या जाग्यार गी ह्या घरांत गी ह्या कुटुंबांत गी एक शेजारा गी कुटुंबांत जागे घर जागे वांटे करतना आमकां दिनासतना तीन काणो पळयतात की ह्या भलायकेचे पिडेंत गी हे रीण गी ह्या दुडवाचें गी कसले समस्या आमकां आसतात कसले समस्या आसतात म्हणून आमी देवा मुखार रडया ते समस्ये आमी देवा मुखार रडया आनी देव आमकां विचित्र तरान आमकां बचाव करता विचित्र तरांनी बचाव करता विचित्र तरान बरो बचाव करता देव देखून देवाचेर भार घालया आमी विजाय प्रवादी म्हणटा देवाचेर भार गेल्या वेळार आमकां वर्स्ट टायम आमचो वर्स्ट टायमाचेर आमकां देव राखता म्हणून वर्स्ट टायमाचेर बेस्ट कुमोक मेळटा आमी सांगता इजाया प्रवादी तो 40 अध्याय 20 आनी 8 जावन 30 आनी 1 श्लोक मुसोरू तो वाचल्यार आमकां कळटा देव आमचो वर्स्ट टायम आसल्यार देव आमचो सत्यानाश करीन आमकां राखता म्हणून ताका फातेल्यांक तो वर्तें बळ दिता म्हणून वर्तें बळ दिता म्हणून आतां कितें मुखार कितें म्हणून तूं विचारताय गी आतां कितें कोणना न्ही कोरोना व्हायरस आयला आनी कितें जाता कोणना मुखार काम जाता कोणना आतां इल्ले कोरोना व्हायरसाचे गरजे उण्यात फाल्यां परवां काम जाता कोणना आमकां आस्पत्रेन जावंक मेळटा गी आमकां ऑक्सिजन मेळटा गी तें चिंता आमी करचें मुखार कितें म्हणून वय आतां पोर एक बाय म्हणाली आळे पोर म्हजो मांव आसल्यार बरीच राती बरो आसा मग राती उठ्ठा म्हणटा ताची कूस गेली म्हणून घुस केली मागीर मांयक तें डायबिटीज जावन पडोवन तिका आतां सोलोवंक जायना हाची खूस जाली ताच्या पयलें म्हज्या दुयेचें काम गेल्लें आनी परत तशें म्हूण ताच्या पयल्यान ताळें आमचें वासरू मेलें आनी म्हज्यार न्ही काणूंक जायना इतलें जाल्लें पूण आनी म्हाका खबर आयल्या म्हज्यार न्ही काणूंक जायना म्हणाली पळय नेगेटीव आनी एक म्हज्यान काणूंक जायना कोलें गडीत मागा तुमी म्हज्यान आनी एक गडीत जायना एका फाटल्यान एक 4 जाली आतां आनी एक काणूंक जायना म्हज्यानी पुताचें काम वचोन उजो सुणेचें काम वचोन उजो जावयाचें दुयेचें वचोन उजो गोरवां मरोवन उजो आनी म्हजी मांय आड पडोवन उजो आनी म्हजो खूस नासतना आनी काणूंक जायना म्हाका आळे तशें आनी एक काणूंक जायना म्हणटा आय कांट म्हज्यान उजो आय कांट हँडल म्हणटा गी तूं साम पावला तूं काणें साम पावल पळया ताका छाट्यांनी मारलें पत्रांनी उडयलें ताका शिप्पार्थान भायर गेलो वचोंक सोडूं ना ताका एका फाटल्यान एक कश्ट आयले तो काल म्हणालो तितलें पुरो जाताना म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा हांव जियेल्यार सोम्या खातीर मेल्यार सोम्या खातीर तूं म्हणून देवान ताका राखोना गी येदोळी पयसा बांदून ताका आदार दिवना गी वय देखून ताका मात्र जाता ताणें ताची एक पतेन घाल म्हळ्यार मेल्ल्यांक उठयल्लो जेजू लाजाराक मेल्ल्यांक उठयल्लो जेजू म्हज्या कश्टांतल्यान म्हाका याद दिवन उठयता म्हण एक ती पतीनी ताची कोणी म्हाका कले कश्ट हाडून दी म्हज्या सांगात आसो सोमी म्हज्या पक्षान झुजता म्हाकाय तो याद दिवन उठयता लाजारा मरणांतलो उठयलो ह्या ल्हानच्या कश्टांतल्यान म्हाका उठयना म्हणली ताची पतयेनी त्या पातयेनी आमी मागाचे हांव एक फावटी येता सांपावलाची ती पातयेनी मतीन दवर न्हू आनी मती जावन मागोवंक घेवचें खंय कश्टाच्या कले कश्ट हार्डेस्ट टायम म्हणटा आमी दुसऱ्या कोरिंथी जावन बरयलें पत्रांत वसा 4 अध्याय दुसऱ्या बरयलें कोरिंथ्या बरयलें 4 अध्याय 16 आनी 17 2 श्लोक त्या वाचल्यार तांचो आमकां कळटा म्हळ्यार तो बिलकूल वाय मी म्हणून ताचेर आयिल्ले कस पळय एका फाटल्यान एक कस सांगता तो ताणें वाय मी म्हाका कितें आयलें म्हणून पोर एक बायेक आपयलें आमी आस्पत्रेक गेले पळोवंक तेजो ती आयली म्हणून खाल्याक म्हाका कित्याक तें आयलें हांवें खाली सूख केलें आमी सवसानांतलीं गी म्हाका कितें आयलें म्हणून देखून म्हाका कितें आयलें म्हणच्या बदलाक तें म्हणूंक तूं नजो सोम्या ह्या कश्टा फाटल्यान तुजो कोलो शेवट आसा खरी एक कश्टा फाटल्यान एक देवाचो शेवट आसात देवाचो शेवट आसा आळे एकली म्हणाली पळय म्हाका वयर वचोंक केली ती कित्याक तें खालें 2-3 फावटी तिका वचोंक जावन 1 म्हयनो तिका वचोंक जावना आतां म्हणल्यार तें कोरोना व्हायरस गेल्ली जाल्यार कुवेट गेल्ली जाल्यार ती येवन घर घालून दिता देवान केलें म्हज्या बऱ्याक म्हणटा ताळो कळोवना म्हूण देखून देवान करचें आमच्या बऱ्याक देवाच्या वचोंक जायना म्हण तेदा कितलो तिका बेजार जाली इतली मागणी करता इतली मिसां दिता इतली नोवेनां करता म्हाका कुवेट वचोंक जावना न्ही थंय वचोंक पयले फावटी म्हज्या भुरग्यांनी आपयलें वसाचें म्हणचें धरलें जावना न्ही म्हणून तिका बेजाराय आसली आतां पळय कोरोना व्हायरस थंय वचोनातलें बरें जालें म्हूण आतां ती आसल्या कडेन कोरोना व्हायरस लागले तेन्ना तासाकय देखून येनातली बरी जाली मम्मी ह्या कश्टाच्या गलार तुका भायर वचोंक जायना पुरा बंद केला तिनं वचोन घालन करचें जालें घरा भितर बसचें जालें कस सत्य आलें आतां आनी एकटें बरें कर बोन आनी बरें वचोयत म्हणून देखून त्या जायनातल्या वेळार त्या कश्टा फाटल्यान काले हांगे जेजू कोत्तालें कोरोना व्हायरस येता पळय तूं राव तूं मागण्याचें मनीस वचना खाता जेजू कडीत आसलें देखून त्या कश्टा फाटल्यान काले आसा गे म्हणसो म्हाका कित्याक म्हण नजो म्हाका कित्याक वचोंक जायना म्हणून नजो
म्हाका कितें जायना म्हाका कितें ताच्या फाटल्यान असो शेवट केलें म्हणून आमी समजून हें सोदून काडया आनी हें पुरा तो पेद्रू म्हणटा पेद्रू सांत पेद्रू बरयलें पयल्या पत्रांत अध्याय 1 6 आनी 7 2 श्लोकांत तो सांगता आमकां येवचे कश्ट हे कोरोना व्हायरस तात्कालीक पळय आनी 1 म्हयन्या भितर 1.5 म्हयन्या कोरोना व्हायरस केलें आमी नॉर्मल जाता आनी खंयल्या पिड्यांत थोड्या तेंपाक टेम्पररी म्हणटा टेम्पररीली आमकां हें वय हार्डेस्ट टायम आयला आमकां टेम्पररी परमानंट न्ही तें 1-4 दिसां चलता देखून आमी दैर सांडून उजो आप दैरान नासून उजो दैर सांडून उजो म्हणटा तो घट्ट आसाचें म्हणटा हें टेम्पररी इल्लो थोड्या तेंपाक आमकां हॅरस करता आतां कस्ट कोरोना व्हायरस गेलो बारीक कस्ट हॅरस करता हॅरसमेंट सांगचें नाका कोरोना व्हायरसाचें खंय येच्या बरी ना कांय करच्या बरी ना कोण आपडच्या बरी ना उलोवच्या बरी ना हॅरसमेंट सगळें थळां थोड्या तेंपाक मात तें चलता पूण आमचो बावार्थ तें प्रूव करता थोडी कोरोना व्हायरस आनी इटलीन तितले आयल्या रे तांचे फोंडा पळय देव आसा आमकां समजना ना मरी माय आमच्या घरांत आमकां राखता पळय गे आमचो बावार्थ दाखोवची घडी कश्टांच्या वेळार आमचो निज बावार्थ करून पेटते दळची ही घडी आमच्या मुखार आसा देखून ती आमची साल दाखयता साल आमी खरे क्रिस्तांव बळादीक बावार्थीक क्रिस्तांव म्हूण दाखयता साल दाखयता आमची मेच्युरिटी म्हळ्यार परिपिकाय आमी पळय क्रिस्तांव खंय पावल्या न्ही म्हूण पाप साहेब म्हणटा तुमी क्रिस्तांव आनी तुमी तुमच्या बावार्थाचो उजवाड हेरांक दाखया म्हूण सांगता ह्या परिस्थितीचेर तुमी खंय दैरा रोवल्या वेळार बावार्था रोवल्या वेळार तोच एक हेरांक आमी क्रिस्तांव कोण म्हूण दाखयचो संकेत म्हूण जेजूचे मुखामळ दाखोवचो संकेत म्हूण जेजू आसा घट्ट रावा म्हूण पाप साहेबान सांगता देखून जेन्ना आमची सेक्युरिटी ह्या कश्टांच्या वेळार आमी भद्र आसा पळय घट्ट आसा पळय तीच आमची सेक्युरिटी आनी काय म्हळ्यार आमच्यो वॅल्यू दाखयचे आमकां कश्ट आयल्या वेळार आमच्यो मौल्यांक कलींक कळटात आमी देदेस्पर जावचे की ह्या शांतीन समाधानान रावचे आमच्या मौल्यांक कळटात प्रामाणीक अप्रामाणीक आमच्या मौल्यांक कळटात आमचो बावार्थ कळटा ह्या कश्टांच्या वेळार देखून पावलाक ताका पत्रायलें ताका मारलें ताका बंदीन घालें आनी ताका शिक्षा दिली ताका नेगारलो जाल्यार देव तो म्हणटा देवाक एक ह्या सगळी कश्टांत देवाक एक पर्पज आसा एक शेवट आसा म्हजें तें हांवें आणखी बळ अदीक जायचें हांवें तो जेजूक मरणांतलो उठयल्लो तो फावार तो म्हजेरी हांवें घालखाणेचें म्हूण एक तो देव शेवट हांवें बळ अदीक जायचें म्हूण देखून हातूं एक आनी म्हाका एक बेसांव मेळटा देवाचें एक शेवट आसा ह्या कश्टा मदें अशें तो वचना हर एका कश्टा फाटल्यान हें बेसांव मेळटा पळया हें कोरोना व्हायरस करतना आमची इकॉनॉमी इल्लीशी वयर येता इल्ले थोड्या टायम मदीं वयर येता देव संवसार हें बेसांव पडटा गिरांक पळया बरें पळय जेजू देखून जेजू आमकां खायला म्हणटालो जेजू मेल्ल्या वेळार शिसान बगल्या सकडी जालें म्हूण देदेस्पर जालें भियेलें कांगाल जालें पुनर्जिवानपण जाल्या उपरांत जेजू आयलो आनी शांती तुमकां जसो बापान धाडला तसो हांव तुमकां धाडटा म्हणटाना शीस वांतल्यात गी आमी जेजू बरी गी जेजूचे पावरफूल जेजूतले पावरफूल गी आमी मेल्ल्यांतले उठयता गी आमी पिडेस्तांक गूण करता गी तोलो अधिकार जेजून आमकां दिलो गी संतोशान तें बरलें आमकां एक मिसावां आतां जेजूचें रूप आमी जेजूच्या स्थानार आतां आमी आसा आमी जेजू बरी म्हणाले ते जेजूचो पावर आमच्या थंय आसा जेजून आमकां शांती दिली म्हणटाना जेजू उठून आयलो पळयतना तांकां पळय तांचें बेंग गेलें तात्कालीक मत देखून पयलें देखून म्हाका न्हू पयलें आमकां दूख कंत बेजार आसूंक पुरो पूण तें आतां तें एक मिसांव जालें पयल्यान तांचें दूख तांचें कंत तांचें बें आतां बदललें आनी तें मिसांव जालें जोवांच्या वंजाला 20 श्लोक 21 देखून देवाचो शेवट वडू म्हजो समाजचे वडणी देवाचो शेवट वडू कोरोना व्हायरस वडणी देवाचो शेवट वडू आनी खली पिडा खले समस्ये ते वडणी म्हणजे खले समस्या होती ते वडणी देवाचो शेवट वडू त्या शेवटाचेर देवाच्या वटीचा पर्पज माय लॉर्ड आसीच्या सांफ्रांसान दिबे घाले सारलें वॉट यू वॉन्ट मी टू डू हांवें कितें करचें म्हूण तुजी आशा कोलो तुजो शेवट तो दाखय म्हणून आमच्या मालगड्यांनी जैताचो देवाचो शेवट विचारलो आनी तांचें जिवीत जैता जालें आमी देवाचो शेवट विचारया ह्या कश्टाच्या परिस्थितीर तूं खालें शिकयताय आमकां म्हणून खंय आमी सुकोवन गेले हांव आनी ते आमी तितून खाणयतना सगळी आमच्या बऱ्या पडटा सरेस्परा देवा आज आमी तुज्या उतरांचो नियाळ करतना आमच्या कश्टांचेर न्ही तुजेर आमच्या कश्टांचेर आमी बारगल नासतना तुजेर बारगलूंक तुज्या मोगाचेर तुज्या दैवीक काकुळटीचेर तुज्या आदाराचेर तुवें तुज्या मार्गदर्शनाचेर आमचो हात दवरून आमी मुखार वचूंक आमकां कृपा दी आनी सगळी तुवें देवाचें उतर आयकोनच्या हर एका तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल आनी तांकां तुज्या कृपेनी भर तांकां तुज्या आशिर्वादांनी भर आनी
तांणी आशयल्लें तें तांकां तांच्या काळजाची आशा पूर्ण कर म्हूण मागता जो जे त्या रास करता सस्नाच्या सस्नाक आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड.